आमच्या वीज खात्याचे वीज मुख्य अभियंता स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली बहुमान्य श्री He knows how to balance, but end of the day काम जाता आणि काम जाता हे गरजेचें. आणि म्हाका पयलीं जायत जाण आमदार जाले, आतां म्हणटा हे आमदार, पयले जायत आमदार काणकोणां जाले, आमच्या केपेंच्या वाठारांत जाले. आनी उलोवपाचें जायत आसता आनी एक्शन करप जायत आसता. जेन्ना म्हाका कळ्ळें हो टेंडर जावपा म्हण बाब स्पिकराक बाब रमेशाक सांगलें बाबा तूं काणकोण कोता जो मतदारसंघ मागीर केपेंचें तेंचे खोला भाग आहा तें केपें घालपा पडना. सो आमी रिक्वेस्ट केलो आनी म्हाका दिसता इट वॉज हीज हे मोठेपण स्पिकराले की साळारीसून खोला ही पंचायत जो भाग आहा हो वाठार आहा थंय हो टेंडराक गेलो. आनी बाब सुदिनाक ताजो माणसाक देव बरें करूं म्हणटाय कित्याक हांव केपें मोदें आहा. एक सायडीन म्हाका स्पिकर आहा आनी दुसरे सायडीन आनी मिनिस्टर आहा बाब सुभाष. सो जेन्ना हांव मोदी आहा म्हाका दोनी सायडीन बरे आमदार मेळ्ळे, बरे मिनिस्टर आनी स्पिकर मेळ्ळा, म्हाका आदार दिताय. आनी हांवें फुडें सांगचें काय म्हणून तो म्हणटा आतां इलेक्शन जाली काबार जालें. जेन्ना आमी इलेक्शनाक बसयले आमकां पर्सनली राजकारण काय ना, आमकां स्पिकराचो आदार आशिल्लो. आनी म्हाका खूब आनंद जाता. आज जवळ जवळ 155 कोटीची कामां आमी लॉन्च करता आनी ताजे श्रेय हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे सभापती बाब रमेश तळवटकराक दिता. कारण शेवट हांव जरी मंत्री आसलो ते सगळे मुखार व्हरपाक कारणीभूत आसा आनी ताजे बरोबर आमचो सगळो स्टाफ आसा. मित्रांनो एक लक्षात दवरा, जेन्ना आपल्या कडेन खंयचेंय खातें आसता तेन्ना योग्यपणे त्या खात्यांत काम करप हे मोठें एक कॅरियर कशें आसता, प्रत्येकाचें कॅरियर आसता. ओवरऑल पळयत जाल्यार काणकोण इज अ व्हेरी स्मॉल एमावंट ऑफ वीज लागता, म्हणजे 25 मेगावॅट. आनी सदांय काणकोणचो डिमांड आनी केपेचो डिमांड जर 100 मेगावॅट जालो जाल्यार तो कसो करपाचो प्रश्न येता. आनी त्या खातीरूच आतां आमी ही फुडल्या 25 वर्सांची तयारी ही आतां आमी करपाक जाय. आमचें कर्तव्य आसा तें आनी त्या खातीरूच प्रत्येकान हातूंत बरे विचारांनी हे मुखार व्हरपाची सन्मान प्रोजेक्ट मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. ताजो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इज अ बीग इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच वील गेट इन गोवा आनी ताजो फायदो गोंयच्या लोकांक जातलो. तो जो सन्मान प्रोजेक्ट आसा इट इज कमींग फ्रॉम धारबांदोळा टू कुंकळी आनी कुंकळी बेज आशिल्ल्या कारणान इट वील कम टू डेफिनेटली टू काणकोण इन फ्युचर. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आज म्हाका खूब आनंद जाता की हें काम करता आसतना तुमकां फुडले 6 म्हयन्याक त्रास जातलो, प्रत्येकाक जातलो. आमच्याय मतदारसंघांत जी अंडरग्रावंड केबलिंग काम चल्लां, रस्ते फोडचे पडटा, क्रॉस करचे पडटा आनी त्या खातीर प्रत्येक जाण जो मनीस आसा ताका त्रास जाता. झुल्लाचो त्रास जाता, खंय खड्डो भितर वता, स्कुटरीवाल्यांक प्रॉब्लेम जाता, मोटरसायकलीवाल्यांक प्रॉब्लेम जाता, गाडयेवाल्यांक प्रॉब्लेम जाता. पूण हो प्रॉब्लेम तुमी 6 म्हयने खातीर सोंसपाक जाय हें लक्षात दवरा. सिवरेज आनी हे तुमचो अंडरग्रावंड केबलिंग आनी तिसरो वॉटर सप्लाय हातूंत आमकां अंडरग्रावंड करचें पडटा तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां करच्यो पडटा आनी त्यो मुखार व्हरपा खातीर तुमचें कॉपरेशन हें म्हत्वाचें आसा हें लक्षात दवरा. आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा फुडल्या 6 म्हयन्यान आमकां कंप्लीट करपाक जाय आनी आमी रेडी आसा. तुमी लोकांनी ताका कॉपरेशन करून ताका हातभार लावचें अशें नमूद करता. ह्या सगळ्या 5 वर्सां खातीर आमकां तुमी 300 कोटी दियात अशें सांगितलें. आनी म्हणून हांव सांचे आभार व्यक्त करता हांव सगळ्यांत पयलें की एकाच वर्साक म्हणजे 1 वर्साक कंप्लीट जाता आसतना आमकां 155 कोटी रुपया दिले बद्दल हांव तांचे मनशाचे आभार मानता. त्याच बरोबर मंत्री खंय पडून जायना ते अनेक वेळाचेर आमकां लक्षांत येता. म्हणजे आमी सगळ्यांत बस्ट अनुभव आमकां येता तो PWच्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचो. आनी आज बोल आपण HRD म्हणजे जो जे कांय गजाली पळयता तातूंतल्यान आपूण जेन्ना जेन्ना
एखादो मनीस त्या काणकोणा विशीं चर्चा करता तो गर्वात सांगून बोलो आपूण काणकोणकार तशें सांगता बोलता म्हणजे अशें थोडेशें तो फील जो आसा न्ही तो आमकां जाणवता आनी तो जाणवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी खूब मोठे स्वप्न पळयता म्हणजे जावं एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत आज आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतींत विचार करता आसतना रोड नेटवर्क जे आसा न्ही ते वन द बेस्ट जावचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची सतत फाटभर आसा बीच त्या संदर्भात पळयलें जाय म्हाका दिसता आत्ताचे घडी हें जर काम कंप्लीट जालें जर जाय म्हणजे 100% अंडरग्रावंड केबलिंग ज्या मतदारसंघात ज्या तालुक्यात जालें अशें जर गर्वान गोंयाक सांगपाक मेळटे जाल्यार तो काणकोण मतदारसंघ अशें म्हणलें आज आमी जो विचार करता काणकोणच्या रोजगाराच्या खातीर तो फिल्म सिटी जाय आनी फिल्म सिटी संदर्भात किंवा आनी जे प्रोजेक्ट आसा ते जावं एग्रोबेस कन्सेप्ट आनी कन्सेप्ट जे आसले ज्याचे मध्ये लागणारे लायट आसा ताजोय रिक्वायरमेंट जर आज आमकां तुमी फुडल्या वर्सां जर दिवपाक शकले जायत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात जशें की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की मोठे प्रोजेक्ट घालपा खातीर लोक जे येवपाक सोदता की ताचे खातीर आमी आमचे कडेन पावर एम्पल पावर आसा हें तांकां आमी सांगपाक शकतले आनी जेणे करून जे लोक येवन हांगा फिल्म सिटी सारके मोठे प्रोजेक्ट जातले त्याच बरोबर जे आसा आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर विचार करता आज आमी इतल्या मोठ्या संख्येन आमी काणकोणचे भाव धंदा म्हणून हांव सांगपाक सोदतां की आमकां आज श्रमदान कन्सेप्टांतल्यान आमी अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करपाचें आमी जाणलेले आसा